नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। जोसेफ पेरेराक सीएए कायद्या खाला मेळ्ळे भारतीय नागरिकत्व। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जोसेफाक भेटयलें नागरिकत्वाचें प्रमाणपत्र। सीएए कायद्या खाला नागरिकत्व मेळपी जोसेफ थारलो पयलो गोंयकार। आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकाराक हायकोर्टाची थाकाय। सत्र न्यायालयाचो निवाडो मारलो भायर। विदेशांत वचपाक कोर्टाचे परवानगेची ना गरज। उच्च न्यायालयाचो निर्देश। आपमजत संस्थांक सरकारान दिलो मजतीचो हात। खण अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम परतून करतले सुरू। सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम प्रस्तावाकूय मान्यताय। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्याची माहिती। आख्या मडगांवां 7 घरां फोडपाचो यत्न। चोरयांचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात जालो कॅप्चर। रातीकडेन पुलीस गस्त वाडोवपाची थळाव्यांची मागणी। चवथीच्या फाटभुंयेर अन्न आनी वखदां प्रशासनाची कारवाय सुरूच। म्हापशे वाठारांत धाड घालून सुमार 2 लाखांचे पदार्थ केले जप्त। बेकायदेशीर रितीन फरसाण तयार करतल्याचेरूय केली कारवाय। राजधानी पणजेंतले 8 रस्ते 15 दिसांनी जातले स्मार्ट। 3 रस्ते दुरुस्त करपाची जबाबदारी महानगरपालिकेची। ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमाची माहिती। आता पळयात खबरो विस्तारान। मूळ गोंयकार पूण कांय कारणाक लागून पाकिस्तानात राबितो केल्ल्या आनी उपरांत भारतांत आयिल्ल्या जोसेफ पेरेराक भारतीय नागरिकत्व मेळ्ळें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताका भारतीय नागरिकत्वाचें प्रमाणपत्र भेटयलें। सीएए कायद्या खाला भारतीय नागरिकत्व मेळपी जोसेफ हे पयले विदेश नागरिक जावन आसात। सीएए कायद्या खाला भारतीय नागरिकत्व मेळपी जोसेफ पेरेरा हे पयले विदेशी नागरिक जावन आसात। जोसेफ हे मूळ गोंयकार पूण गोंय मुक्त जावचे पयलीं कांय कारणाक लागून ते पाकिस्तानात गेल्ले। उपरांत तांकां थंयच रावचें पडलें। तांणी पाकिस्तानी नागरिकत्व स्विकारिल्लें। 11 सप्टेंबर 2013 जोसेफ भारतांत आयिल्ले। उपरांत तांणी भारतीय नागरिकत्वा खातीर अर्ज केल्लो। भारतीय नागरिकत्व मेळिल्ल्यान जोसेफ पेरेरा हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच गृहमंत्री अमित शहांचे उपकार आटयल्यात। I'm very grateful. I'm very grateful to give the citizenship. I was trying last 11 years. I was trying, to get it. But after the CAA, which I got within 1.5 months. And I am very grateful. I thank God for giving this opportunity. सगळ्यात पहिली ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी त्यांनी सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्ट हो पास केलो आणि त्याचो ऑलरेडी सिटीजनशीप दिवपा खातीर सुरवात केली। आणि सिटीजनशीप दिता आसतना गोंया खातीर आमकां अभिमानाची गजाल आसा। मिस्टर जोसेफ फ्रांसीस पेरेरा हांकां आमी आज सिटीजनशीप दिता। तो आमच्या मदीं आयला हांगासर। गोंय मुक्त जावच्या पयलीं पाकिस्तानात फॉर फर्दर कराची हांगासर फर्दर स्टडी करपा खातीर तो गेल्लो आणि ताज्या उपरांत गोंय मुक्त जालें आणि परत तो येता आसतना ताका थंयसर पाकिस्तानची सिटीजनशीप घेवची पडली। त्या टायमिंग खातीर तेणी आपलें एड्युकेशन थंयसर कंप्लीट केलें। देन ही हॅव शिफ्टेड टू द गोवा। तो गोवन बायले कडेन लग्नय जालो। ताची मिसेस गोंयची आसा। जेन्ना लग्नय जालो आनी ताज्या उपरांत तो गोंयांत रावतालो पण ताजे कडेन सिटीजनशीप जी आशिल्ली ती ताजे कडेन नासली। आमच्या एका गोंयकाराक आमी आज ती गोंयांत सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ताच्या हांगा दिता। ताका आमी हांगासर आपयलाय बी। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकाराक उच्च न्यायालयान थाकाय दिल्या। आता विदेश जारी करतना अमिताक कोर्टाचे परवानगेची गरज पडची ना। फोंडेच्या सत्र न्यायालयान पालेकाराचो जामीन अर्ज भायर मारिल्लो। ह्या निवाड्यात अमितान हायकोर्टात आव्हान दिल्लें। अमित पालेकराचे आव्हान याचिकेचे निवाडो दितना आता विदेशात वयताना कोर्टाचे परवानगेची गरज पडची ना असो निर्देशूय कोर्टान दिलो। बाणासारी अपघात प्रकरणात दुबावीत अमित पालेकराचो जमीन रद्द करपाचो अर्ज क्रायम ब्रांचीन फोंडेच्या सत्र न्यायालयान केल्लो। क्रायम ब्रांचीची मागणी मान्य करून सत्र न्यायालयान अमिताचो जामीन अर्ज भायर मारिल्लो। उपरांत क्रायम ब्रांचीन अमिताक अटक करपाची तयारी केल्ली। क्रायम ब्रांचीचे अधिकारी ताच्या घराय वचून आयिल्ले पूण अमित पालेकार फरार आशिल्लो। इतले मजगतीं ताणें ह्या निवाड्याक उच्च न्यायालयात आव्हान दिलें। उच्च न्यायालयान
कोर्टाच्या आव्हान याचिकेचेर बुधवारा निवाडो दिलो. पार्लेकर न्यायालयाची परवानगी घेनासतना 4 फावटी परदेशात भोंवडी केल्ल्याचो आरोप क्रायम ब्रांचेन केल्लो. जाल्यार पार्लेकर हांणी नेमांचे उल्लंघन करूंक ना, कोर्टाची परवानगी घेवन ते परदेशात गेल्ल्याचो युक्तिवाद आदवोगाद नितीन सरदेसाय हांणी केल्लो. हाचेर निवाडो दितना आतां विदेशात वचपाक पार्लेकर हांकां कोर्टाची परवानगी घेवपाची गरज पडचो ना असो आदेश उच्च न्यायालयान सुनावणे वेळार दिलो. The Honorable High Court has been pleased to set aside the order passed by the Honorable Session Judge sitting at Ponda. The court has held that order passed by the Session Judge or Additional Session Judge sitting at Ponda was an illegal order. In any case, it was the case of our case that it was a highly obnoxious order. Such an order ought not to have been passed. And unfortunately, there was gross non-application of mind to the earlier order granted by that very court, which in fact had permitted us to leave the country. Now, what the learned Additional Session Judge did was he tried to infer certain things in that order which was granted or which had granted me permission to leave the country. Now, one of the cardinal principles of law is that when an order is passed, you are not supposed to read into that order anything or infer anything in that order. The order should speak for itself. It is not the job of anybody else to either add to or subtract from it. Now that is exactly what the learned Additional Session Judge did. It inferred certain things in the order and said that permission that was granted was only to travel France and nothing beyond that. Now the High Court has felt that inference drawn by the court was uncalled for and highly unwarranted and sets it aside. Now in addition to that, there is one more aspect which I would want to point out to you all is that even if there is a violation of a condition of bail, it does not automatically mean that the person's bail should be cancelled and that he could be taken back in custody. आपल्याक न्याय व्यवस्थेचे पुराय विश्वास आशिल्लो, आपले कांयच चुकीचे करूंक ना, खंयच्याय नेमांचे उल्लंघन करूंक ना अशें स्पश्टीकरण आपाचो अमित पार्लेकरान दिले. ह्या हायकोर्टान आज स्क्वॉश जाल्ल्या आनी न्यायदेवते वयलो विश्वास जो आमकां सदांच आसता आमी सदांच म्हणटा की जस्टीस इज सुपेरियर अँड गार्डियन ऑफ जस्टीस दॅट इज द ज्युडिशियरी particularly the Honorable High Court has upheld my faith, upheld the faith of people in the judiciary. म्हाका वर्ल्डाक ट्रॅव्हल करचें पडटा कारण कन्सल्टन्सी जी आसा म्हजी ती इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली इंडिया बट I do lot of work in countries where the consultancy works in places like Dubai, Thailand, Hong Kong आणि वेगवेगळ्या कंट्रीनी जे म्हजे क्लायंट्स आसा अजुनूय आसा आनी तांचे कन्सल्टन्सी चालू आसता ताका लागून म्हाका खूबदां ट्रॅव्हल करचें पडटा. त्याच बरोबर आय लव टू ट्रॅव्हल, आय लव ट्रॅव्हलिंग विथ माय फॅमिली आनी ताका लागून हांवें 3/11/2023 ह्या दिसा एप्लिकेशन केलें कोर्टाक मुखार की माय प्रोफेशन म्हजें जें प्रोफेशन आसा एज वेल एज माय कॉलिंग रिक्वायर्स ट्रॅव्हल अब्रॉड आनी हें एप्लिकेशन 3/11/2023 हांवें फायल केलें. तातूंत हांवें एक रेफरन्सूय दिल्लो की म्हजी ऑलरेडी एक टिकेट बूक आसा फ्रांसाक वचपाची फॉर विथ माय चायल्ड एंड माय फॅमिली एंड वन वॉज दॅट नेरेटिव्ह बट पर्टिक्युलरली स्टेटमेंट हांवें केल्लें त्या पर्टिक्युलर एप्लिकेशना भितर की म्हजें प्रोफेशन आशिल्ल्या अशे तरेन आशिल्ल्या कारणान हे ऑर्डर म्हाका इंट्रस्ट जाता, ही ऑर्डर म्हाका ट्रॅव्हल करपाक दिना तेन्ना म्हाका हे ट्रॅव्हल करपाक दिवचें. मोर व्हेरी पर्टिक्युलरली अ स्टेटमेंट वॉज मेड इन द एप्लिकेशन आनी प्रेयर क्लॉज जो आशिल्लो तो पर्टिक्युलरली हांवें ते प्रेयर मागिल्लें की म्हाका ट्रॅव्हल करपाक परमिशन दिवचें आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वेगवेगळी दुयेंसां जाल्ल्या 20 दुयेंतींची जतनाय घेवपी आप मजत संस्थांक समाज कल्याण खात्या कडल्यान 2.5 लाखांच्या अर्थीक मजतीची घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. खण खात्यात कंत्राटी पद्दतीचेर कर्मचाऱ्यांची भरती करतले. तशेंच कांय कारणाक लागून बंद पडिल्लो खण अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम परतून सुरू करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
ते भायर सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम प्रस्तावाकूय मान्यताय दिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. Proposal for establishing a sustainable transport system in Goa in collaboration with the IIT Alumni Council. आमकां जे 700 crores of rupees IIT Alumni कडल्यान मेळटा तो प्रपोजल रिसीव करून बाकीचो पूर्णता एंटायर प्रपोजलाक आज कॅबिनेटान मान्यताय दिली. Appointment of the legal officer and junior legal officer on the contract basis, time being for the director of mines या डिपार्टमेंटात आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर सध्या भरता, कारण मायन्सात केसीस आणि याचे खूप प्रमाणात लिगल काम खूप मोठ्या प्रमाणात वाढपाक लागलेलं आसा. Absorption of the staff of Goa State Social Welfare Board in the director of the Women and Child Development and payment of their salaries. Government of Indiaचे Goa State Social Welfare Board म्हणून गोंयांत डिपार्टमेंट आशिल्ले, पण तांच्यांनी वयल्यान ते क्लोज केले. ताज्या उपरांत ते डिपार्टमेंट तांच्यांनी स्टेटीच्या डिपार्टमेंटांनी एब्जॉर्ब करून घेवया म्हणून तांचो स्टाफ हांगासर आशिल्लो 5 ते 6 तांकां आमी आमच्या वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान तेंच्यो एक्टिविटी ज्यो चलताल्यो त्यो सेम एज कंपॅरिजन विथ द वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट तांकां आमी एब्जॉर्ब करून घेता. 5 ते 6 जाण तेंच्यो सर्विसीस गोवा गव्हर्मेंटाक कंटिन्यू जातल्यो. Granting autonomous to the State Council of Education Research and Training (SCRT) and also the synergy with the DIET for monitoring and mentoring and capacity building of the DIET. आम्ही SCRT एका इंडिपेंडंट ऑफ द स्टेटस दिता, जेणेकरून इज अ पार्ट ऑफ NAP. सरकाराकडे पॅलेटिव्ह केअर सेंटर ना, आमच्याकडे आम्ही थोड्याफार पेशंटाक दवरता, पण पॅलेटिव्ह केअर घेवपा खातीर जी ऑर्गनायझेशन्स काम करता त्या ऑर्गनायझेशनाक गव्हर्मेंटाच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या वतीन मदत करपा खातीर आमी स्कीम काडल्या. सध्या एट प्रेझेंट देर इज अ 2 पॅलेटिव्ह केअर सेंटर. एक फोंडा, इट इज एन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हांच्या अंतर्गत तांच्यांनी खूप बरे पॅलेटिव्ह केअर सेंटर चलयता. हांव स्वता थंय वचून विजीट करून आयला. अशा पद्दतीचे इलनेसीस आशिल्ले पेशंटांक ते एडमीट दवरून तांची काळजी घेता, आणि ताच्या खातीर खूब दीस त्यांची डिमांड आशिल्ली, आणि इट इज माय बजेटरी प्रॉमिस ऑल्सो टू गिव द सपोर्ट फॉर द पॅलेटिव्ह केअर सेंटर. हे बजेटाने हांवें अनाउन्स केल्लें, आणि ताच्या अंतर्गत आमी जवळपास पर मंथ 2.5 लाख रुपयाचो सपोर्ट जो आसा पळय हो दिता. हितून पेमेंट ऑफ द सिनियर डॉक्टर ऑर द पॅलेटिव्ह केअर कन्सल्टंट वी आर पेईंग देम 60,000 रुपीज. पेमेंट फॉर द मेडिकल एंड पॅरामेडिकल टीम इट इज अप्रॉक्सिमेटली 1 lakh. Administrative cost 5,000, medical expenses 35,000, food and residential expenses which is at 50,000. अशें मेळून आमी 2.5 लाख रुपया जावा पयलीं हो ताका पेमेंट करता. मिनिमम टू मिनिमम 20 पेशंट्स तांच्या कडेन एडमीट आसपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आख्या मडगांवांत चोरांनी 7 घरां फोडपाचो यत्न केलो, पूण तांच्या यत्नाक यश आयलें ना. ह्या प्रकाराक लागून थळाव्या लोकांमदीं भिरांतीचें वातावरण निर्माण जालां. 24 ऑगस्टाचे राती म्हळ्यार फाटल्या शेनवारा मध्यान राती 3 जाणांची टोळी आख्या वाठारांत आयिल्ली. आख्या वाठारांतल्या विशाल मेगा मार्ट ते कोस्ता मैदाना कडली 7 घरां फोडपाचो यत्न तांणी केलो. एकेच राती वट्ट 7 घरांची दारां फोडपाचो यत्न जाल्ल्यान थळाव्यां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां. चोरांचो हो चोरयेचो प्रकार CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाला. थळाव्यांनी हे विशीं पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. तशेंच चवथ लागीं पाविल्ल्यान पुलिसांनी गस्त वाडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. शेनवाराक अर्ली मॉर्निंग अरावंड 7:30 हांव उठली जाल्यार सकाळचे आमगेली दोनी फ्लॅटां वयर फोडली. ओके, चोर येयल्ले, आनीक मागीर आमी CCTV फुटेज बी काडले. आमी कॅमेरा बी सगळे चॅक केले, ते सारके कळटालें 2 सुमार तेमी स्टार्ट केला हे सायडीन. सो आमगेले भितर येयले, मेन गेटींतल्यान ओपन करून आमगे स्लायडींग गेट आहा ती तेमी येवन लॉक मोडून वयर गेले. वयर दोनी फ्लॅटां फोडले तेमी, आनी थिंगच्यान ते मागीर बाकी लोकांच्या घरान गेले. सो फाटल्यान एक फ्लॅट फोडले, मागीर आमगे सायडीन एक बिल्डींग आहा थिंग 2nd फ्लोर थिंग फोडले. सो ऑलमोस्ट ते 1 वर पासून 2 ते 3 पासून ते ह्या रोडार आहाय आमगेल्या हिंगा. ओके, आनी त्या टायमार एक कोण पेट्रोलिंगा जीप ना, कांय ना, कांयच ना, आमकां कोणाक खबर ना. पूण मागीर इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की राती कडेन की तेमी स्टार्ट केलें 1:15 सारकें विशाल मेगामार्ट सपना सिटी आहा थिंग सकलच्यान दुर्गाचेच्यान थिंगच्यान आहलें म्हणटा. कोणा सुणी भुकताले म्हूण कोणें भायर येवन पयलें थिंगा त्या भुरग्यान,
आनी ते उडी मारून धांवले मागीर तेणें कोणा इन्फॉर्म केलें चोर भोंवताय सो थिंगच्यान ते हे सायडीन येयले थिंगच्यान येवन ते हें करून लोकांनी घरान भितर गेले पूण फोडलें फक्त तेमी ती 4 फूट ते. So on the 24th early morning, around 3:30 a.m., I heard a noise banging on the door. I assumed it was our dogs that were banging. So I came down and I opened the door. By the time I opened the door, there was no one inside here, but I noticed that my door frame was broken, was damaged. When I then called the police at about 3:30 when I noticed it. The police arrived here in about 15 minutes. And I told them to take a check around the full property. They did that. They didn't see anyone. My neighbor's gate was open, which looks suspicious because they are very, what you would say, cautious about leaving that gate open. So I asked the police to go and check their house also. The police took a round over in that area, but didn't find anyone. They told me to make a police complaint in the morning, which I did, in which I have requested the police to increase the patrolling and also to investigate into this matter. So हांवें भितरली आनी भायली लायट ऑन धरली आनी मुगे बाब कामां वयता आनी तेजे बोट मातशें हें जालो म्हाका हुस्कालो आनी पावस पडटालो कितलो मागीर हांवें एशें कोन्न हांव उलयत रावलें फोनाचेर भावां कडेन बी मुगे भाव भायर पडला सद्या जागृत रावलें हांव थंय येवपासून सट अशें कोन्न एशें कोन्न बेल मारल्या भाशेन जालें पयलीं आयका म्हाका खबर ना हांव सट आयल्या लेची आवाज येयलो धडाच कोन्न म्हाका सोल मुगे चेडो येयलो म्हूण मागीर काडला आनी हांवें हें केलें हें जालें वय म्हाका फोन मारूं हें येना जालें बोटां कितें हांवें पिनूलान चोयलें तें थिंग धाडायताय त्या वक्तार त्या उजवाडान तो मुगे देरार मारलोलें हांव भिलें तें म्हाका मारीत म्हूण आनी फोन मारलें हांव लागनाय कोणाक फोन मारलें हांवें नेबरांक मागीर निमाण मागीर हेका मारला हांवें हय सांगपा सुकोरीन अशें जाता म्हूण तेगे वॉट्सॅप लागना जालो मागीर तेगे लँडलायन लागलो. कितले जालें एग्जॅक्ट 2:30. आखे भागांत सद्या चोरांनी धुमाकूळ घाल्लो आसा 24 तारखेर रातचे हांगा 7 घरां फोडपाचो एटेम्प्ट जाल्लो आसा हाजे पयलीं चेन स्नॅचिंग आनीक फेक पुलीस म्हणून आखे भागांत 2 महिलेक लुटिल्ले त्याच बरोबर दवरले लुटिल्ले अशें करून चालू आसा. सद्याक लोकांच्या मनाक एक भितीचें वातावरण पशिल्लें आसा. मडगांव भागांत सद्या पेट्रोलिंग वाडोवचें म्हूण लोकांची मागणी आसा. आगमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर. चवथीच्या फाटभुंयेर अन्न आनी वखदां प्रशासन परत एक फावट सक्रीय जाला. सेगीत दुसऱ्या दिसाक म्हापशा वाठारांत कारवायो करून वट्ट 2 लाखांचें सामान केलें जप्त. तशेंच वेर्ला काणका वाठारांत परवान्या बगर आनी नितळसाण नासतना तयार करपी मिठाई वाल्याचेरूय कारवाय केली. पळयात पुराय बातमी. चवथीच्या फाटभुंयेर अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो कारवायो सुरू जाल्ल्यो आसात. बेकायदेशीर रितीन तशेंच नितळसाण दवरिनासतना तयार केल्ल्या फरसाणाच्या दुकानांचेर एका फाटोफाट एक धाड घालून वस्तू जप्त करतात. मंगळारा म्हापशेच्या करासवाड्यार तर बुधवाराक वेल्ला काणका वाठारांत धाड घालून फरसाणवाल्यांचेर कारवाय केली. काणक्या हांगासरल्या एका शॉपाचेरूय तुमी रेड घातिल्ली आसा. नेमकें कितें आशिल्लें? सो इन कंटिन्युएशन टू येस्टरडे काल आमी करसवाडा ह्या एरियान एक आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एक फरसाण युनीट चालू आसा. तशेंच काणका इन्फॉर्मेशन आसलेलें की मिठाई मोठ्या प्रमाणान कोण तयार करता म्हणून. सो हे ट्रॅक करून आमकां तो कोण मेळटालो तो आयज वी फावंड हिम आनी तसो युनीट विदावट लायसन्स ऑपरेट करतालो अंडर अनहायजिनीक कंडिशन. सो ताका आमी इमिडिएटली बंद केलें. ओके. सो कितें तेजेर फायन बीन अशी ताचेर फायन जातली आनी ताका आनी ऑपरेट करून मेळचें. ओके. खंय म्हणटा हे काणक्या? काणक्या एक्झॅक्टली आतां इट इज इन द विलेज सायड ओनली. एक्झॅक्ट म्हाका तुका लोकेशन टेल यू डिस्क्लोज. बट इज ही लोकल? नॉट लोकल. वन ऑफ द सप्लायर्स हू वॉज वर्किंग विथ अनदर मॅन्युफॅक्चरर. त्याने आपल्याचो स्वताचो युनीट घालून चलयता. सो आनी अशें कितें खंय त्या भागान तुमकां ट्रॅक मेळ्ळें आसा दॅट इल्लिगल अशें फरसाण करता? आसा. वी हॅव इन्फॉर्मेशन. जशें आमच्या सोर्सिसा कडल्यान येता इमिडिएटली आमी मागीर नेक्स्ट डे प्लॅन करता. सो एज एंड वेन वी गेट इन्फॉर्मेशन वी डू इट. वी कॅनॉट डिस्क्लोज इट. सो आतां आमी पळयता चवथीचो सण येवपाचो आसा, फेस्टीव सिजन, आनी अशें आमी पळयता की फरसाण जें आसा तें बरें जास्त प्रमाणांत तेची विक्री वयता. सो हाचेर तुमी कितें नियंत्रण हाडपा खातीर कितें तुमचो पावर? फरसाण आनी स्वीट्स हे आमचे सदांच
चॅक जावन येयल्ले आसता एवरी टायम वी आर ड्रॉईंग द सॅम्पल्स पूण एक फेस्टिवलच्या हाज्या निमतान हे चॅक्स आमी वाडयता कित्याक आतां डिमांड चड आसता वी ऑल्सो दी एप्रिहेन्शन की जेन्ना डिमांड चड आसता तेन्ना चान्सीस आसा की एक्स्ट्रा चॅक्स आनी आतां रावंड द क्लॉक चॅक्स जाता रिन्यू जाता अर्ली मॉर्निंग बुधवारा सकाळी म्हापशेच्या आंतरराज्य बस स्टँडाचेर धाड घालून लेबलां नाशिल्लीं मसाल्यांची पाकिटां, फरसाण, बिस्किटी तशेंच मिलावटीचे बोकडेचे दूध जप्त केला. 2 महिने आदीं सावनूच एफडीएन ह्यो कारवायो करपाक सुरवात केल्ली. म्हापशे बस स्टँडाचेर ही आमची 8वी कारवाय जावन आशिल्ल्याचे एफडीए अधिकारी रिचर्ड नोरोनान सांगले. सो जशें आमी फाटल्या 2 म्हयन्यांसान हे चालू केल्ले आसा वे वी आर चेकिंग दीज interstate buses and the food item coming through the interstate buses, and today is our 8th visit here, and over these 8 visits we have seen that a lot of the stocks that were coming earlier have stopped. Nevertheless, few items azuni without label येता तशें आमकां मेवल्ले आसा. We have found some goat milk also today that has been imported into Goa for some cheese making which has come without label. So we have taken custody of these stocks and we will carry out further investigations. In this process, we have also started educating the suppliers from other states. आणि खूप अवेअरनेस चालू जाल्लो आसा, बट फ्यू नॉन कम्प्लायन्सीस वी आर स्टील सीइंग अँड दिस वील कंटिन्यू in the next few months to ensure that जे ह्या चॅनलान येता ते 100% compliant आसपाक जाय. We will ensure that it is compliant. Main reason म्हणजे अशें पयलीं it used to come through the road, like through other suppliers, but now the business people, they prefer this channel because it may be economical to them. That is fine, even if it is economical, but our main concern is that it has to comply to our hygiene and safety norms. So that is why we are impressing upon these checks, and only through these checks we have seen now that people have started complying, so it is a positive thing for us. That is mainly हांगा मसालो आसा without label आयल्लो आसा, goat milk आसा without label जे आयिल्ले आसा ते, आनी फरसाण आयटम आनी some biscuits are there without label. So this is what we have got for today's under today's checks. Difficult to say now, but it will be around at least around close to 1 lakh, at least 80,000 to 1 lakh. So we have not yet done the paperwork, but basically it looks like it should be around that much. स्नेहा सोटीकर सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राजधानी पणजेतले 11तले 8 रस्ते 15 दिसात स्मार्ट जातले. विवांता ते काकुलो मॉल मेरेनचो रस्तो आदीच जाल्लो आसा. आता स्मार्ट सिटीच्या 7 रस्त्याचेर रबर सोलिंग करून कॉन्क्रीटाचे रस्ते करतले. उरिल्ल्या 3 रस्त्यांचे काम महानगरपालिका करतली. या बाबतीची माहिती महानगरपालिका बिरेस्तारा उच्च न्यायालयात मांडटली, अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगले. Smart city matter, we told the court that out of the 11 stretches where the urgent repairs are required, as far as 8 stretches are concerned, we will do the repairs and the roads will be made more motorable within a period of 15 days time. We will have a rubber soling on these 7 stretches of the road. As far as 1 stretch is concerned, the court had already made an order saying that the smart city will do a sort of a concreting which is called as dry line concreting that will happen at the stretch from Santini's junction to Kakula Mall. As far as 3 stretches are concerned, that is the stretch starting from Santini junction to Kampal Trade Center. The second stretch is from All India Radio to Joggers Park, and the third stretch is road from Azad Maidan up to police station. That stretch will have to be done up by the CCP, because one thing is the 2 out of these 3 stretches are not subject matter of smart city. The stretch from Azad Maidan up to police station was already completed by the smart city, but it was opened by the CCP for some cross drainage, so that work they will have to do. The court has kept the matter day after tomorrow for CCP to report to the High Court as to within how much time they will be able to do this work. So that is the order that is made by the High Court today. Accordingly, the smart city will do this rubber soling of these 7 stretches, and as far as 1 stretch is concerned, it will be dry line concreting. Other 3 stretches, it is the CCP who is going to take care of the situation. This is however subject to the dry season being there and the monsoon rains be not there.
उस्किनी बांद राष्ट्रीय महामार्गार आशिल्ल्या पुलाची सामकी चवथिकाय जाल्या. ह्या ब्रिजावयल्यान जड वाहनां वतात आनी हो ब्रिज केन्नाय कोसळपाच्या वाटेर आसा. हाका लागून थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. फाटले कांय दीस पयलीं कारवाराक ब्रिज कोसळपाची घडणूक घडिल्ली. तशी घडणूक परतून घडची न्हय म्हूण भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या पुलाची पळोवणी करून हो पूल दुरुस्त करचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा. ह्या पुला मरे उसिनी आरीक म्हणटाय आनी हो तर आज चोवपाक गेलो तेजे ऑलरेडी लोखंड बिकोंड सगळे भायर सरलो आहा आनी हो ऑलरेडी पूल देंवला. हेका इमिजिएट PWDचें इन्स्पेक्शन जावपाक जाय. कित्याक हो पळय रोड जे पळय आहा तो नॅशनल हायवे. ही हायवे जे पळय आहा ही डायरेक्ट हायवे कनेक्टेड टू महाराष्ट्रा, गोवा, कर्नाटका. हो केन्ना न्ही जे वयल्यान व्हड व्हड ट्रेलर वयताय, मोठ ट्रक, हेवी लोडेड व्हेकल वयता. आनी हो तर कितें इन्सिडेंट जाला हितून ह्या रस्त्यान आमची इस्कुला भुरगीं वयताय बसून. एक बसते बी भितर ती पडता हितून लोक मोन वयतलो. तेची इमिजिएटली इन्स्पेक्शन करपा जाय आनी हो रोड इमिजिएटली बंद बी कोण डायवर्ट करपा प्रोसिजर करपा जाय. कित्याक ही केन्नाय पडपाक शकता. हेची इतली भिरांत आहा की हे पावसूय सुद्दां जालो कारणान ती देंवलो आहा. ती इंजिनियरां एक्सपर्ट्सां हाड जाल्यार कळटलें. हांव तेका मागता की आमी आज PWD लेटर कोता इमिजिएटली इन्स्पेक्शन कर म्हूण. सद्या प्रेझेंट ही नॅशनल 17 हायवे आनी हेजेर हेवी ट्रक वयताय, कंटेनर वयताय, सगळे वयताय. ती पण कंटेनरां हेवी ट्रका पण कॅपेसिटी आहा ते आमगे एका कॅपेसिटी ना. हो जे प्रेझेंट सद्याचो देयलोलो आसा बारीक जाता तर माल जाय तूं चोयशी हो PWD इंजिनियर कोणें आनी चोयशी एका कॉटोलेची हो देयलो आसा जाल्यार आम कितें म्हणटाय कारवार जाल ते भाशेन आमकां हिंग जालो नाका. कारण कितें आमगे हिंगा 10,000 भुरगे शिंकताय. धाकटी भुरगीं बुडी सगळीं बसान वयताय, बस वयताय, कंटेनर वयताय, ट्रक वयताय, हेवी वयताय. लायट कांय वचना. तरी आमी कितें म्हणटाय जाणा एक चोयन इन्स्पेक्शन कोन्न जाल्यार आमी कितें वयताय वायट हो बरें तुमी चोयन वचची आमी तुमकां जागृत केलें. हो पडची न्हू म्हूण कित्याक हो पोल जाय तूं जाल्यार एक भास पळय वो आनी कितें पळय हें आमकां जालोलें नाका. मडगांवांत बुधवारा एकच नोंदणी क्रमांक आशिल्ल्यो 2 रेंट बायक सांपडल्यो. मडगांव पुलिशेन ह्यो दोनूय स्कुटरी सध्या जप्त केल्या. तशेंच मडगांव पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात. काल दनपारां मडगांव ट्रॅफिक PI संजय दळवी हांकां एक कॉल आयलो आनी तांकां सांगलें की 2 रेंट कॅब बायक विथ सेम नंबर ह्यो एक कडेन पार्क केल्ले आसात आनी मातशें पळयात. त्या प्रमाणे ताणें रोखडीच आपली टीम धाडली आनी दोनी बायक रेंट कॅब बायक आसा त्यो पुलीस स्टेशनार हाडल्यो. त्यो जेन्ना चॅक केल्यो तांणी नंबर घालून तेन्ना वाहन एड्रेस जो ओनराचें नांव आसा तें अनअवेलेबल म्हणून येवपाक लागलें. ताका लागून तांणी मागीर ह्यो दोनी बायको मडगांव पुलिसां अंडर स्वाधीन केल्ल्यो आसात आनी फुडली कारवाई खातीर ज्यो लिगल एक्शन जी घेवपाक जाय की 2 बायक एक नंबराच्यो कश्यो आयल्यो आनी ह्यो कोणें केल्यो, फेक पेपर केले काय कितें हाजे बद्दलची सगळीच चवकशी आसा ती मडगांव पुलीस करतले. ट्रॅफिक पुलिसांनी ह्यो दोनी हाडून मडगांव पुलिसाचे स्वाधीन केल्ले आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मोलकणेकर. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन